जी उदकावणी जाता आणि मॅडम येताना जायती कामां करीत आयले आसा ती तुमकां उलयता आसतना सांगतली तिणी कितलो फंड मोडला, कितें केला आनी कितली कामां केला. म्हणल्यार आयज आमी केळशी गांवांत आहाय आनी आयज रिटेनिंग बॉलाचे प्लस रेलिंगाचे काम घेतलेले आसा आनी 10 लॅक्साचो जो एस्टिमेट आसा आनी ते काम आमी एसटी फंडांतल्यान घेतले आसा. आनी आयज तुमकां पळोवपाक मेळटलें हिंगा सरावंडिंगाक सगळीं घरां आसा आनी सगळो लोक चडसो आमचो एसटी आहा आनी तांकां रस्तो ना. घरां सामकी एकमेकाक टच जाल्लीं आसा, रस्तो ना तांकां. व्हेरी डिफिकल्ट जातालें पावसा दिसांनी देंवोन वचपाक. स्लॅब आरसीसी स्लॅबाचेर ती स्लीप जाताली. सो एक हें सांगलें तेंच्यानी म्हाका हिंगा एक हें घेवपाचें रिटेनिंग वॉल प्लस ती स्लीप जावन सकयल पडपाचे चान्सीस आसले. इतली सारके डेंजर आसलो हिंगा. सो हांवें ते एसटी फंडाचेर आयज तें काम घेतलेलें आसा आनी आयज तें कंप्लीट जालां आनी आयज तें इनॉग्रेशन केल्लें आसा. म्हणजे सगळी कामां फायल सगळ्यो रेडी जाल्ल्यो. 35 म्हाज्यो फायल रेडी जाल्ल्यो आनी तेचो एस्टिमेट 2 crore 35 lakhs आसा. आनी हांव आनी फुडें म्हाका 3 वर्सां मेवल्लीं काम करपाक. सो हांव आनी म्हाका मुखार आनी टायम मेवलो जाल्यार आनीकूय काम करपाक शकतालें. म्हाका एक उमेद आसा काम करपाची. हांव अशें फुडें म्हाका फ्युचराक आनीकूय चान्स पडलो जाल्यार हांव अशें काम करून दाखयतलें. आयज आमी वॉर्ड नंबर 6 आहा तो सातनाचो वॉर्ड जावन आसा गिनी वाडो. आनी आयज मॅडमीन आमचे फुटपाथाचें काम केल्लें आसा. So she has done lot of work everywhere. You can see in the whole Kortalim constituency, like Welsam, Kansalim, KLOC, Kortalim. She has done lot of work, and she has been doing this since all 3 years which she has got. And she has gone personally to the departments. She has followed up, and the work has been done faster. So I would like to thank her for the work she has done. Because of her, we can see lot of developments in KLOC. वॉर्ड नंबर 3 आसा रायदोर हांगा म्हणटा हे आतां रिटेनिंग वॉल बांदला तो हे चड गरजेचें आसलें कित्याक ही वाटेन लोक येता वयतना पावसा दिसान स्लीप जावन पडटालो. सो तांकां आतां बरेंपण जालें हे रेलिंग घालून हे रिटेनिंग वॉल केलां. तशें मॅडमीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या केळशी गांवांत खुबशीं कामां केल्यात तेणी आनीक उरलेलीं कामांय करतले म्हूण आस धरून तिका देव बरें करूं म्हणटा. केलोसी विलेज ह्या वाड्यांत आसा. ह्या लोकांक रिटेनिंग वॉल विथ रेलिंग आमचे ZP मेंबर मिर्सेना वाज कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी हाणें ह्या लोकांक ताणें 10 लाखांचो एस्टिमेटाचेर ZP एसटी फंडांतल्यान रिटेनिंग वॉल केल्लें आसा. ताका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव लोकांच्या नांवान हांगा ह्या वाड्यांतल्या लोकांच्या नांवान ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.